जुवांवाचें शुभ वर्तमान। दुसऱ्या दिसा थंय एकूच होडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या होड्यार चडूंक नासलो, पूण फकत तांचे शीस गेल्ले म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांन पळयलें। तिबेरासा थावन आनीक होडी तांणी उणें केल्ल्या त्या जाग्यार लागीं पावयली। जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण तांणी देखलें तेन्ना तो लोक होड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कापर्नाऊम आयलो। तो तांकां तोडीर मेल्लो। तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत। खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणीक जिविताक थोकता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात। असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला। तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर बावार्द दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम। देवाचें उतर हें।